नोव्हेंबराच्या पहिल्या सोमनाथ राष्ट्रीय खेळ 2023 जावपाचे आसा. लगोरी हो गोंयचो पारंपारीक खेळ. ह्या खेळाचो आस्पाव राष्ट्रीय खेळांत करचो असो प्रस्ताव IOA कडेन दिला म्हण म्हायती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. 7 तारखेक आमची इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशन जे आसा त्या संदर्भान आमची गोंय राज्याची आणि IOAची एक जॉईंट मीटिंग जाल्ली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नॅशनल गेम्स विच इज टू बी होस्टेड इन द मंथ ऑफ प्रोबॅबली इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर एंड और नोव्हेंबर फर्स्ट वीक. आम्ही ऑलरेडी टेंटेटिव्हली डिपेंड्स अपॉन द प्रायम मिनिस्टर आमची ओपनिंग सेरेमनी खातीर डेटूय आमी ते पळयताले. बट आमी प्रिपरेशन जे सुरू केल्लें आसा ते 25 ऑक्टोबर टू 5 नोव्हेंबर ह्याच्या दरम्यान आमी केन्नाय ओपनिंग करतले आनी नॅशनल गेम्स जातली ह्या संदर्भान आमचो तसो प्रयत्न चालू आसा. त्या संदर्भान लागणारे प्रिपेर्डनेस त्यांची तयारी कशी आसपाक जाय, ओव्हरलेस आसतले, वेन्यूज आसतले, बाकीचे सगळे काही गोष्टी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पार्ट आसतलो, आमकां बाकीचे लॉजिस्टीक आसतले, हॉस्पिटॅलिटी आसतले, प्रोक्रुटमेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स विच इज नॉट इझिली अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट एज वी हॅव टू अप्रोच टू द एब्रॉड. बाकी सगळे ह्यो सगळे काही गोष्टीचेर चर्चा जाल्ली आसा. ताजे मिनिट्स ऑफ मिटींग आमकां काय जाल्ले आसात आनी अत्यंत महत्वाचे विशय म्हणल्यारूच जे फेडरेशन्स जे आसात, ते टेक्निकल टीम्स जे आसात, ऑफिशियल जे आसात, ते टेक्निकल टीम्स आणि ऑफिशियल्स गोंयान विदीन 15 डेज येवन ज्यो 39 जे डिसिप्लिन्स वेगळे वेगळे कॅटेगरी भितर आसात ताचे सगळ्यो 39 डिसिप्लिनाचे वेन्यूज आणि त्यांच्या बरोबर बैठक जातली आणि आमकां कितें करपाक जाय त्या संदर्भान एक ढोबळ प्लॅन तयार जातलो. बाय एप्रील मिड म्हणल्यार काही गोष्टी आमचे लोगोज, थीम सॉंग, देन द मास्कॉट डिझायनिंग ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी लॉन्च करपाचो आमचो तसो विचार आसा. पण डेफिनेटली वी हॅव गियर्ड अप for hosting the 37 national. So we heard that this time the Lagori will be included in the national. We heard it is a proposal from the our Goa government. कारण आमचं एक लगोरी एक पारंपरिक खेळ आसा आणि त्या संदर्भान गोंयान एक प्रपोज केल्लें आसा. IOAच्या कोर्टान आमी तो घातिल्लो आसा आणि अलॉंग विथ द स्क्वे मार्शल आर्ट हो जो प्रकार जो आसा तोय मेडल टॅलिन भितर तो इन्क्लूड करचो असो आग्रहाची भूमिका गोविंद गावडेन घेतिल्ली आसा. तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा तुमचं सगळं? ग्राउंड खंय रेडी आसा? ऑलमोस्ट आमचे 27 वेन्यूज आमी ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्ले आसात आणि बरेचशे आमचे ग्राउंड सगळे आमी नवे इनॉग्रेशन केल्ले आसात. नवे 2-4 आनी आमकां इनॉग्रेशन करपाचें आसा. बाय अनदर 2 मंथ्स ऑफ टायम आमी नवे इनॉग्रेशन करतले. ज्यो काही गोष्टी ओव्हरले हे जे आसा पळय वेन्यू जे आसा पळय ते सगळे आमचे रेडी आसा. फक्त ताका सजोवपाची गरज आसा बस. आणि काय कितलो टायम वयतलो काय म्हणटा सगळ्यांक? बाय हे करपाक हे सगळें करता म्हणल्यार आमकां काय नाही म्हणल्यार आनीक आमकां 3-4 महिने वयतले. त्या प्रमाणे आमी ते करून घेतले. हे फक्त सजोवपाची गोष्ट आसा. टेंडर फ्लोट करपाचे आणि ताका व्हंकल कशी आमकां न्हेसयतात तशें आमी तांकां न्हेसोवपाचें गरज. नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां बांदपाचें काय ना. आसा तें फक्त ताका डागडुजी करपाची इतल्योच काही गोष्टी.